डायलिसीस सेंटर असल्यो गोष्टी हांव विश्वजीत बाबाक मागता. फुडें म्हाका खबर ना कुचड्या लोक म्हाका निवडून हाडचे ना. इट इज अप टू द पीपल. म्हाका खबर आहा विश्वजीत बाबा निवडून येतलोच. देर इज नो डावट अबाउट इट. सो म्हजें सांगपाचें कितें आसा की आमी म्हजे 5-6 म्हयने उरल्या एटलिस्ट दीस डेडिकेटेड हॉस्पिटल हो कुचऱ्याचे येदे व्हडले इमारत आमी तयार केल्ली आसा इन ऑल रिस्पेक्ट्स. वेदर इट इज डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, everything what is required for this hospital. I leave it to Vishwajit Bab that I take the assurance from him that like he does for his constituency, he will do the same for my constituency and start this hospital in the next 2-3 months. This is a request to Vishwajit Bab in front of all your staff. Our staff work well, little facility is required which you will have to monitor for yourself and get it done for the next 2-3 months. A request करून वतून एकदा सगळ्यांक जमलेल्यांक हेल्थ वर्करांक, डॉक्टरांक, नर्सिंग मेडिकल स्टाफ, पॅरामेडिकल स्टाफ, इन्क्लुडिंग हाऊस कीपिंग स्टाफ तांकां मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कुचड्या लोकांच्या मार्फत. आनी आय होप दॅट कंटिन्यू डुईंग दीस वर्क टील एंटायर पॅन्डेमिक गोज ऑफ. माझी इतलीच विनंती तुमकां सगळ्यांक की मोटिवेटेड रावात. आमी सदां तुमच्या वांगडा आसतलेच आनी तुमी जें काम करता एकदम बरें काम करता. म्हाका तरी तुमच्या प्रत्येकाचो एक वेगळ्या तरेचो एक भावना जुळलेलो आसा कित्याक हांव पयलीं बी आरोग्य मंत्री आशिल्लो, आयज बी आरोग्य मंत्री आसा. तुमच्या बद्दल एक वेगळ्या तरेची भावना ते एक तुमकां एक सांगूंक सोदता की मोटिवेटेड सदां तुमी रावचें. तुमचेर खूब जबाबदारी आहा. पॅन्डेमीक 3 कितें जातलें हांव सांगूंक शकना आनी म्हणूनच तुमकां सगळ्यांक आमी आयज आयिल्ले आसा. बाब निलेश आनी हांव आनी आमची पुराय टीम आयज हांगासरले चेअरपर्सन विश्वास आनी आमी सगळे तुमचे आभार व्यक्त करपाक. सोमाराच हांवें सेक्रेटरी हेल्थाक सांगलां की तेंचे कॅबिनान वचून तेंचे कडेन मिटींग घेवपाक. ते सेक्रेटरी ते बेश्टे मिटींग ते घेतले पूण तेजे भायर जें कितें आमकां करूंक जाय डायलिसीस सेंटराचेर तुमकां आतांच आश्वासन दिता. हांव डायरेक्टराक घेवन हांव सोमाराक फायल आयजूच रातचो ईमेल धाडटा डायरेक्टराक की फायल प्रोसेस करून घालपाक एक 5-6 बेडी डायलिसीस सेंटर हांगा चालू करपाक. फायल ऑलरेडी धाडल्या म्हणटा डायरेक्टर. डायलिसीस सेंटर हांगा घालपाक म्हणजे हांगासरले लोक आनी पयस गरज पडची ना. तुमकां जे कितें एनहेन्स करपाची गरज आसा फुडल्या 3 म्हयन्या भितर न्हू फुडल्या सप्टेंबर पर्यंत आमी ह्या तरेचें काम आमी करुया की सप्टेंबर पर्यंत हें हॉस्पिटल आमी उद्घाटन करूंक शकतले. आनी म्हाका खात्री आहा की कुचऱ्याचे लोक हे सदां याद दवरतले की बाब निलेश नवरालान जी फेसिलिटी केल्या आनी आमी एक डिसिजन घेतला. एमर्जन्सी रूम हांगा आहा काय ना म्हाका खबर ना, आतां चालू आहा काय ना खबर ना, पूण स्टेमीचो प्रोग्राम बी हांगा चालू करपाची गरज आहा. स्टेमी आसा म्हणटा तो स्टेमी चालू आहा कारण हार्ट अटॅक आयिल्ल्या पेशंटाक मागीर खंय पयस वचपाची गरज पडची ना.